माझा मुद्दा म्हटल्यार उजो बेसिकली 4 प्रकारचो असता. नॉर्मली 4 प्रकारचो उजो असता. एक म्हटल्यार कार्बोनेशियस, जे वस्तीचो जळोन कोळसो आता गोबर जाता जे वस्तीचो, ती एक क्लास, एके क्लासीन ताका घातला. दुसरी गोष्ट लिक्वीड, ऑयल, केरोसीन जे घरात यूज करता, पेट्रोल गाडयेचे, डिझल, हे लिक्वीड, फ्लेमेबल लिक्वीड, ज्या लिक्विडाक उजो पेट्टा. ओके, ताका आमी बी क्लासीन घातला. सी क्लासीन येता गॅशियस, गॅस, LPG, आनीक आहा मिथेन, विथेन, हे सगळे गॅसीस आहा ते बी फ्लेमेबल, तांकां उजो पेटोवंक शकता. तर घरान पॉसिबल फक्त एकूच आहा आमचे LPG. बाकीचे सगळे आनीक खंयसर आसूंक शकता कंपनीन आनीक खंय. आनी तो जालो सी क्लासीन. आनी फोर्थ जो आहा तो D क्लास, जो मेटल फायर, जो नॉर्मली आमकां हो हावस होल्ड हेतून पळोवपाक मेळना, जो चडसो इंडस्ट्रियल एरियाज. मुद्दो फक्त इतको की हे 3 जे आहा पळय, A क्लास, B क्लास, C क्लास, हे आमकां चड पळोवपाक मेळटा आनी तेचेर सेफ्टी चड पळोवपाक जाय आमकां. ते 4 क्लासीं खातीर 4 टायपाचे एक्सटिंग्विशर केल्लेले आहा. A क्लास, जे वस्तीचो जळोन गोबर जाता, कोळसो जाता, ते हिटीन पेट्टा, ताका हीट चड, सॉलीड मटिरियल आसता तो, घट पदार्थ. जे कितें वस्त आसता ती घट आसता, सो ती घट वस्त पालोवपा खातीर डायरेक्ट उदकाचो यूज करता आमी. सपोज बारीक खंय तरी पेटला उजो जाल्यार आख्खो फायर टेंडर आपोवप बरोबर न्हू. म्हाज्या फायद्याक लागून उलयना, पूण एक्चुअली कितें आसता, बारीक खंय तरी उजो लागलो त्या टायमार आमच्या पिल्यान सारकेल्या स्टेशनाची एक गाडी येयली, एक दोनूच धाकट्या स्टेशनाक एक दोनूच गाडयो दिल्ल्यो आसता. थंयसरली गाडी येयली, हांगासर बारीक पालयता म्हणसर तेवटेन खंय तरी कितें मोठें जावपाक शकता. सो हांगासून परत थंय वचोन थंय वयता म्हणसर टायम जातलो, ताका लागून हें सगळें. ओके, सो इनिशियल स्टेज म्हणजे सगळ्यान जेन्ना उजो लागता, जस्ट उजो जेन्ना पेट्टा पळय, स्टार्टींग स्टेज आसता उज्याची, जेन्ना तो बारीक आसता तेन्ना हे एक्सटिंग्विशर्स यूज जाता. एकदां उजो वाडलो काय एक्सटिंग्विशर आमी यूज करपाक शकना. वाडलेले उज्या कडेन एक्सटिंग्विशर घेवं पयशात जिवाक हानी आतां, कळ्ळें, जळोंक शकता, हीट चड आसता. सो A क्लास जो पयलो गट आहा, फर्स्ट टायप ऑफ फायर, जेचे गोबर जाता म्हणून सांगलें, ताका A टायप एक्सटिंग्विशर यूज करता आमी. हितून फक्त उदक आसता आनी प्रेशरायज गॅस आसता. हँडल स्क्वीज केले न्हू की तो होज आहा पळय, पायप आहा, त्या पायपांतल्यान प्रेशरान ते भितरले जो स्टोर कंटेंट आसता, कितें उदक आसता पळय, ते प्रेशरान तितूनसून भायर सरता आनी ते डायरेक्ट आमी जी वस्त पेट्टा ते वस्तीचेरूच मारपाचें, सायडीक मारून अर्थ ना, जे पेट्टा तेचेर मारपाचें. A क्लास फायर, जेतून फक्त उदक आसता, तेतून थंड करून उजो पालोवपाची टॅक्नीक, कुलिंग इफेक्ट म्हणटा आमचे भाशेन ताका, थंड करून पालोवप. A क्लास जाली. B क्लास लिक्वीड फायर, तुमकां सांगतालें, पेट्रोल, डिझल, केरोसीन, हेका सपोज उजो पेटलो आनी तेतून उदक मारलें जाल्यार कितें जावपाक शकता, आनीक पेट्टलो, बबल्स जातले, बबल्सान बस जावपाक शकता. ते कायल्यान भजी वता तितून तेल मासता पळय, हां ते फटफट, तेच सिस्टम हांगासर जातली, फटफट करून उसळोंक शकता हांगा. सो ताका लागून उदक मारपाक फावना भितर. हेच्या खातीर हो स्पेशल एक्सटिंग्विशर केल्लो आहा, B टायप, फोम टायप एक्सटिंग्विशर म्हणटा. फोम आसता भितर, फेस, सर्फ बालदेन घालून धवळो उदकान की फेस जाता पळय, ताजो सेम फॉर्मेलिटी हांगासर, तीच सिस्टम. उदक आसता भितर, फोम कंटेंट आसता, स्पेशल फोम लिक्वीड येता तो आसता भितून, आनी प्रेशर. जेन्ना स्क्वीज करता आनी तो होज पॉयंट करून धरता तेन्ना तो कंटेंट सगळो एक जावन ते वॉलाचेर बसता आनी फोम क्रिएट जावन फूल चादर कशी सारकी स्प्रेड जाता. ब्लँकेटींग इफेक्ट, ऑक्सिजन कट जावन उजो पालावता तेतून. ओके, यूज करपाचो हेचेर हांवें तुमकां कितें सांगलेलें, डायरेक्ट जे कितें पेट्टा तेचेर मारपाचें. A टायप, जे कितें पेट्टा तेचेर, पूण हे डायरेक्ट मारून अर्थ ना, हेतून बबल्स जातले, फुट्टले उजो आनीक वाडटलो. सो आमचे लिक्वीड जे स्टोर आसता पळय, दवरता आमी हितून ते कंटेनर, अशें जमनीचेर केन्ना आसपाना. डायरेक्ट जमनीचेर आमी लिक्वीड स्टोर करचे ना. तेच्या खातीर कितें तरी कंटेनर आसतलो, ट्रे आसतली, बकेट आसतली. सो ते बकेटीचो हार्ड सर्फेस जो आहा, वंड जी हार्ड सर्फेस आहा किंवा कॉर्नर, त्या कॉर्नराचेर हो पॉयंट, हो नॉझल जो आहा तो पॉयंट करून धरपाचो वॉलाचेर नाल्यार कॉर्नराचेर, आनी स्क्वीज करपाचो. हेतूंतलो कॉन्टेंट आहा तो वॉलाचेर नाल्यार कॉर्नराचेर बसतलो आनी फोम क्रिएट जातलो, फेस, तेचेर बसल्या उपरांत फेस जातलो आनी तो सगळो फेस उज्याच्या वयल्यान सारको स्प्रेड जातलो. उज्याक पेटपाक मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्टी म्हणजे ऑक्सिजन, हीट आनी फ्यूल. फ्यूल म्हणजे हे जे कितें पेट्टा ते लाकूड, पेट्रोल, डिझल कितें पेट्टले ते. पयले हेतून आमी डायरेक्ट हीट काडली, गर्मी आसतना उजो पेटोवंक शकना पयल्या हेतून. दुसऱ्या हेतून आमी ऑक्सिजन कट केलो, हीट आहा, फ्यूल आहा,
ऑक्सिजन आहा ना उजो पेटपाचो ना. सो सेकंड हितून आमी कितें केलें ऑक्सिजन कट केलो. तिसरो हो जो एक्सटिंग्विशर आहा A, B and C तिनूय हेचेर यूज जाता. फर्स्ट तुमकां सांगलें तेचेर जी सॉलिड मटेरियल पेट्टा डायरेक्ट आमी उदक मारता तेचेर यूज करपाक गावता. सेकंड जे आहा लिक्वीड फायर पेट्रोल डिझल तेका पेट्टा तेचेरूय यूज करपाक मेळटा. आनी थर्ड आहा ती गॅशियस फायर गॅस सिलिंडर सपोज उजो पेटला किंवा आनी गॅस स्प्रेड जावन रुमान पेटल्या थंय स्प्रे करूं शकता तो. ओके त्याचो यूज करपाची टॅक्नीक सेम फक्त फरक इतको की पूल केली हँडल तेचे स्क्वीज केले दामले हँडल की तेतूंतल्यान पावडर भायर सरतलो. तितून फक्त उदक आसता हितून फोम आसता फेस हितून फक्त पावडर आसता. तो पावडर एका जाग्यार मारशी जाल्यार थंयच चोमो कसो पडटलो. तो पालोवपा खातीर उजो तो आमकां सगळ्याक झडपुजो पडटा स्प्रेड करूंक जाय. ओके आनी थर्ड हो लास्ट जो आहा तो CO2 कार्बन डायऑक्सायड. मेनली आमी हो यूज करता इलेक्ट्रीक पॅनल्स ते इलेक्ट्रिसिटीचे खांबचे बॉक्सां बसयले पळय ती प्लस लायब्ररीज आहा तुमच्यो जावं ऑफिसीस कंप्युटर लॅब्स हेतूनय चडशे हे एक्सटिंग्विशर्स. होय बीन यूज जाता पूण हेचो फरक डिसएडवांटेज इतलीच की एक वस्तू पालयतलो जाल्यार तेचेर धुल्लो करतलोच तो पूण तेचो धुल्लो इतलो जाता की बाकीचे तुजे बरे वस्तूंचेरूय धुल्लो बसतलो. सो ते क्लीन करपाक तुका आनी टायम घालचो पडटलो. लिक्वीड दवरले जाल्यार सगळे फायली बी कितें आहा बरें कितें आहा तें फिल्टर जातलें उदक बसोन. ओके सो तेका लागून हो CO2 यूज करपाची टॅक्नीक सेम हेच्या सारकोच ऑन केलो घोडान होस जो आहा हेचो हेका म्हणटा डिस्चार्ज होल. ह्या होनाक घट धरून हांगासर ऑन करपाचो तो आनी सेम झडपुपाचो उज्याचेर. ओके सगळ्यांनी उज्याचेर झडपुपाक जाय तो जितल्या कडेन पेट्टा तितल्या कडेन.